गोवा डेअरीचेर 3 वांगड्यांची प्रशासकीय समितीची निवड केल्या। नागरी सेवेंतले अधिकारी पराग नगरसेकर हांच्या अध्यक्षतेखाला ही समिती स्थापित केल्या। संचालक मंडळाची वेंचणूक जायसर गोवा डेअरीचो ताबो ह्या समिती कडेन आसतलो। गोवा डेअरीच्या नव संचालकाक अपात्र थारावप लोकशाये खातीर अन्यायकारक। प्रशासकाची परत निवड जाल्ल्यान गोवा डेअरीची स्थिती संजीवनी साखर कारखान्या सारकी जातली। लोकशायेचेर जाल्ल्या अन्याया आड उच्च न्यायालयात याचिका सादर करतलो म्हूण गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय उलयला। RDX खातीर कुट्टीच्यान विदिता प्रभू। सहकार निबंधकान जे 9 जाणां डिस्क्वॉलिफिकेशन केला तेजेर किती प्रतिक्रिया तुझी? आज हे डिस्क्वॉलिफिकेशन जाला, ही केस चलताली की रमेश नायकान केस केल्ली आणि ताका सगळे पुरवठो केलो तो अजीत कोसंबीन। सगळे आमी हें सुद्दां केलें आसा, फॉरेन्सिका धाडून तेगे लेटर सुद्दां हें केलें आसा की हें हँडरायटींग आसा तें प्रूव करपाक तेजे कोसंबी आमकां हें मेळ्ळां। सगळी जजमेंट हें ते लायलें आहा, तरी आसतना आमचे ही केस अगेन्स्ट येयला तो खरोच लोकशायेचो अन्याय जालो आहा लोकशायेचेर। हें आतां मोठी एक हें जालें आसा की हेचेर कितलेशे फार्मर आमगे 5-6 हजार फार्मर जगताय ह्या डेअरीचेर। जवळ जवळ 250 स्टाफ पोट भरताय। जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर बसलो तेन्ना 40,000 सेल जालो, तो देंवत गेलो। 70,000 आसलो 40,000 जालो। आतां परत आमी येतगीर तो 57 जाल्लो। रेट वाडयतगीर थोडो डिफरन्स येयलो येवन आतां तरी 53-54 आसलो। सेल वाडटालो, सगळें इम्प्रुवमेंट बरे भशेन जातालें आनी शेतकऱ्यांक म्हळ्यार बरे भशेन सगळी वेवस्थीत चलतालें। मदींच आतां हो एक ऑर्डर आज पास जाला की डिस्क्वॉलिफिकेशन। आनी ह्या डिस्क्वॉलिफिकेशन खरें सांगपाक म्हळ्यार एक उद्देश म्हळ्यार जेन्ना हांव 2017 निवडून येयलो तेन्ना ऑलरेडी दूद हें परचेज केलें आसलें आनी PO काडून सगळी प्रोसिजर करून हें परचेज केलें। फक्त आमी आसले कन्फर्मेशना। जेन्ना कन्फर्मेशन केलें तेन्ना आमचे बरोबर एक नवीन संचालक निवडून येयल्लो विजयकुमार पाटील। तेणी एक से घायल्लो की हेका आमी जबाबदार आसचे ना म्हणून प्रोसिडिंगाक। पूण फक्त तें बरयतना जालें की आमी बरोवपा आसलें तें आपण जालें आनी तेतून आमी प्रोसिडिंगाक आमी 4 जाण उरले की हेका जबाबदार धरले आनी ह्या बाकी डायरेक्टरान बाबा आमकांय डिस्क्वॉलिफाय केला। हो खरो म्हणल्यार मेन अन्याय आसा। आतां एक्चुली पळोवंक गेल्यार शुगर कॅन फॅक्टरी सरकार कोट्यांनी रुपये दिता आनी ती नीव करतली म्हणून ती बंद करून उडयली। थिंगा आमगेले फार्मर ऊस रोवपी कितलेशे फार्मर आसले ते सफर जाले। आज जाता फाल्यां जाता म्हणून तेमी तो धंदोच बंद करून उडयलो। आतां ऊस लागवड ही टोटली बंद जाली आसा। सांग्यार सारके जमनी आमगेल्या गांवां कितलेशे उसकार आसले आनी तेजेर तेंगे पोट आसलें। वर्सा तांकां टना फाटल्यान अमके तरी पयशे मेळटाले आनी ते हाडून शुगर फॅक्टरी दिताले। ती फॅक्टरी बंद उडयली। आतां सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर आमगे गोवा डेअरीचेर कितली फाटली लादलो। एडमिनिस्ट्रेटरान जर बरें काम केल्लें जाल्यार ताका खरेंच हें आसलें। जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर बसलो तेन्ना डेअरी अक्षरशः कॉलेप्स जाली। इवन म्हाका दिसता लोकांक खावड आतां मेळटी जालीच पूण तेन्नाय मेळनासली आनी रॉ मटेरियलाचें इतलें डेअरीचें बर्डन करून दिलें की म्हाल घेयत रावले तेंगे पयशे दिले नाय। सेकंड सेल उडयलो। दूद परचेज केन्ना आसतना सप्लायरान दूद मेळना, थिंगा आमगे मार्केट गेलें। पूण म्हाका आतां तरी दिसून येता जर परत एडमिनिस्ट्रेटर जर डेअरीचेर लागलो जाल्यार ही डेअरी म्हणटी दुसरी शुगर फॅक्टरी जातली आनी डेअरी ही बंद पडटली। जेन्ना ऑर्डर दिता ताका आमी जजमेंट लायले आसले। हायकोर्टा जजमेंट लायला, सुप्रीम कोर्टा जजमेंट लायला आनी 2 एडवोकेटांनी म्हागे एडवोकेट आसलो ओमकार कुलकर्णी, सेकंड आसा बाकीच्या आमगे डायरेक्टरां आसलो परिचित। ज्या प्रमाणे ते आर्ग्युमेंट जाला किंवा ताका आमी डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केलाय त्या प्रमाणे ही ऑर्डर आमचे अगेन्स्ट वचपाकच शकना। आनी जी इन्क्वायरी जाला राजेश पवारान केली आसा आनी तेन्ना तें दूद परचेज करतना राजेश पवार हो त्या दूद घेवपाक त्या बोर्डाचेर आसा। तेजेरूय एक्चुली इन्क्वायरी जावपाक जाय आसली कित्याक दूद परचेज करतना तो बोर्डार आसा आनी तेकाच तेमी इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून नेमणूक केली आसा। जेन्ना दूद घेवपाक तोच मनीस आसा आनी तोच इन्क्वायरी ऑफिसर आसा तें हें कशें शक्य आसा तें आमगे एडवोकेटान हें केल्लें तें आमगे भायर उडयलें। सेकंड आमकां क्रॉस एग्जामिनेशन करपाक दिलें ना। विटनेस तेमी जे हें रमेश नायका आमी क्रॉस एग्जामिनेशना हाडचें किंवा राजेश पवाराक क्रॉस एग्जामिनेशन हाडचें तें आमगे एप्लिकेशन भायर उडयलें। काही डॉक्युमेंट हिंगा व्हेरिफिकेशना येयले इन्क्वायरीचे ते फायल्योच गायब जाल्यो आसल्यो। जेन्ना डेअरीक फायल्योच ना इन्क्वायरी जाली कित्या वयल्यान तांकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले कित्या वयल्यान हें टोटल पिक्चर आसा तें कोण तरी क्रिएट केलें आसा। हेचो मेन हो आसा तो आमगे कोण तरी रिटायर ऑफिसर आसतलो हें करपाक अशें म्हागे मनांतल्यान दिसता।
आणि हें जें जालां तें अत्यंत वायट आहा आनी हें डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑर्डर आसा ती आमी चॅलेंज करतले हायकोर्टान आनी थिंगा आमकां न्याय मेळटलो हें म्हाका साम मनांतल्यान दिसता.